मीडिया हांव वेलकम करता. म्हजें नांव मनोज पालकार, सातांद्रे ब्लॉक प्रेसिडेंट. आनी आजची आमी प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ती घेता. आमी एक प्रोग्राम करपाचें म्हणजे सेलिब्रेशन ऑन ओपिनियन पोल करपाचें आसा, त्याच्या संदर्भात आसा. आनी ही जी आयडिया आमचे कडेन आयली आनी ह्या आयडियेचेर जी आमी प्रोग्रामाचेर जे तुमकां डिटेलीन प्रोग्राम एक्सप्लेन करतले. आनी ती जी म्हणल्यार सगळ्या प्रोग्राम्साचे आनी ज्या पद्दतीन आमचे कडेन ती आयडिया प्रेजेंट जाल्ली आनी आमी ती ब्लॉका कडेन मांडून तेचे अप्रुवल घेतलेले. सो हेचो सगळो जो श्रेय जाता तो आमचे जे काँग्रेसचे लिडर आसा श्री मोहन दौंड हेंकां वता. तशेंच हांव मागता आमच्या मदीं आसा आमचे काँग्रेसचे सातांद्रेचे लिडर श्री मोहन दौंड. सो मागता पयलीं आमचे युथाचे जे प्रेसिडेंट आसा तेंच्यांनी हेजेर थोडेशे शब्द उलोवचे म्हणून. म्हजें नांव टेरन्स पिकाडो, सातांद्रे यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट. तुमकां मिडियाक भावांक सगल्यांक येवकार. आनी आमचो श्री मोहन दौंड लिडर तो म्हाजे कडल्यान एक आयडिया घेवन येयलो ओपिनियन पोल डेयाक एक सेलिब्रेशन करपाक, जिंगा आमकां सगल्यांक फेलिसिटेट करूंक मेवतले जे आमचे डेली लायफान कोण काम करतात. मे बी तो मोटरसायकल पायलट आसत कोणूय आसत, तांकां लागून एक प्रोग्राम करुया, आमी तांकां फेलिसिटेट करुया आनी तांकां एक रेकॉग्निशन दिवया म्हणून. बरी आयडिया आहा. आमी मागीर थाराव घेयलो की आमी मिटींग करची आनी तांकां एक फेलिसिटेशन दिवचें म्हणून. फूल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आनी ब्रिफींग तुमकां आमचो श्री मोहन दौंड लिडर हो दितलो. तुमकां प्रेस भावांक सगळ्यांक नव्या वर्साची शुभेच्छा. तुमकां सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर म्हणटा. आनी नव्या वर्सा एक बरें काम करपाची एक आयडिया जी म्हज्या तकलेन आयली ती हांवें आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट मनोज पालकार आनी यूथ प्रेसिडेंट टेरन्स पिकाडो हांचे कडेन शेअर केली. आनी तें शेअर करून आमी आतां फायनल स्टेजीक आयल्या ताची म्हायती दिवपाक तुमच्या मुखार आसा. येता त्या मंगळारा रीच हॉटेलाचो पात्रांव ते आसात आमचे AICC सेक्रेटरी को डेस्क इन्चार्ज गोवा डॉक्टर अंजली निंबाळकर, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष अमित पाटकर, आमचो ओयडोणचो आमदार सर कार्लोस फेरेर, CWC मेंबर आनी पयलींचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, तशेंच दोनूय डिस्ट्रिक्टाचे आनी सावियो डिसिल्वा, तशेंच काँग्रेसचे लिडर दिलीप बोरकार हे हजर आसतले. हो प्रोग्राम आमी करता आसतना एक टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स जे समाजान सोसायटी खातीर जे काम करता. म्हणजे हांव बारीक म्हणना पूण तांचो कमिटमेंट टुवर्ड्स सोसायटी अश्यो आमी 11 कॅटेगरी 11 आमी सोदून काडल्यो. आनी ह्यो 11 कॅटेगरी म्हणजे एक फर्स्ट कॅटेगरी, फर्स्ट म्हणजे आमी सिरियल दिल्या म्हणून फर्स्ट अशें म्हणटा. पयली कॅटेगरी रेनेर टॉडी टॅपर, दुसरो पाडेकार, नंबर 4 टेम्पो ड्रायव्हर, मागीर लॉन्ड्री मॅन, मागीर बार्बर, फिशरमॅन आनी फिशर वुमन, मागीर वेजिटेबल वेंडर, फार्मर आनी पोदेर. हे म्हणजे जांचो कमिटमेंट सोसायटी कडेन. एक पोदेर जर सकाळी फुडें आयलो ना जाल्यार तेन्ना आमकां ताचें म्हत्व कळटा. सो हे सगळे प्रोफेशन एकूच अशें आसा हिंदुस्तानान, फक्त तें गोंयां आसा. आनी खंयच्याच स्टेटीन मोटरसायकल पायलट हें प्रोफेशनूच ना. आनी ह्या मोटरसायकल पायलटांचेर पायलटपण करता आसतना केन्नाच आज पर्यंत गोंयांत खंयच ऑफेन्स जावंक ना. ही सगळ्यांत मोठी म्हणजे तूं तुज्या बायलेक आसत, भयणीक आसत, आवयक आसत, मोठ्या विश्वासान कॉन्फिडन्सान ह्या लोकां बरोबर तूं धाडूं शकता. हे टेम्पो ड्रायव्हर आसा ते जे सामान हाडपाचें म्हणजे एका टायमार
कसलें सांग पयलीं म्हणजे कशें आसतालें चुट्टांची घरांतल्या उपरांत म्हणजे वांशे लागताले चुट्टां लागतालीं तीं व्हरप हाडप करपाक तेन्ना पिकप. आतां म्हणून पत्री घाल्या बाकीचे आयल्यो आनी कोणी जर मेलो हे लोक जेन्ना कोणूय मेलो जाल्यार टेम्पोन तें मडें व्हरप मसुंडे पर्यंत पावप शिमित्रे पर्यंत पावप हें मोटें काम हे लोक करताले. सो त्या लोकांक सगळ्यांक म्हणजे ते नुस्तेकार आसत तुजो पोदेर आसत शेतकार आसत आमी जें तांकां करता तें एक तांचें एप्रिसिएशन तांणी केल्लें. आनी हे ज्या प्रोफेशनांतले आमी काडल्या ते कमीच कमी 25 वर्सां तांचें सोसायटी म्हणजे लायफ टायम सर्विसीस तांच्यो कमीच कमी 25 वर्सां आनी 50 वर्सांच्या वयर एकाच प्रोफेशनान काम केल्ले अशे लोक आमी आयडेंटिफाय केल्या. लिमिटेड टू सांत आंद्रे मतदारसंघ त्या मतदारसंघांतल्याच त्या लोकांक आमी एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन ग्रेटिट्यूड तांच्या प्रती आनी तातूंत एक आमी स्पेशल कॅटेगरी म्हणजे त्या कॅटेगरीन आनीक दुसरे लोक ना. आतां हे रेनेर आसा तातूंत 4-5 लोक आसात पाडेकार आसात तातूंत लोक आसा पायलट वेगळे आसात म्हणजे नंबर चड आसा. पूण ही कॅटेगरी आसा तातूंत सामकें म्हणजे एकूच मनीस आसा तातूंत अशे लोक आसात. तातूंत स्टारमॅन म्हणून तुमी ती मॅक्झिमम मिडियांनी तें कवर केलां तुमी आक्षी पुलीस स्टेशनाच्या ऑपोजीट जी नक्षत्रां तो करता स्टारमॅन जी सगळीं आपल्या हातान करता म्हणजे रेडीमेड हाडून लायना जी बडयांची तो करता मानेच्या कोण्याची तो एंटनी रॉड्रिगीस ताका आमी हाडून त्या दिसा तशेंच जेवण कितलेंय बरें जर जालें जायत आनी तातूंत जर मीठ ना जाल्यार त्या जेवणाक रूच आसना. आनी तें मीठ काडपाचें आगराचें काम मोर दॅन 50 इयर गेली 50 वर्सां मायज आमचो भाटयेचो एक भाव आंतोन गियांव फेर्नांडीस आमी तें सॉल्ट पॅनाचें काम करपी म्हूण ताका घाला. 2 कॅटेगरी जाल्यो. मागीर आमच्या हांगासर व्हडल्या गोंयान म्हणजे म्हज्या दुसऱ्या वाड्याचेर दोतोर जेजू म्हणून म्हणजे आमच्या भुरगेपणार तें जेजुलें घर म्हणटालें ताचो चलो आतां डॉक्टर पॉल तो तें काम करता. ताचो नंबर काडटलो जाल्यार किंवा पेशंट तुमकां थोड्यांक खबर आसा जाल्यार हांव नकळो लोक सकाळीं 4 आनी 5 ताचो नंबर काडपाक येता. घरांत तें म्हणजे ताच्या आज्या पणज्या पासून तें चलत आयिल्लें आसा. हो जरी भुरगो दोतोर आसलो जायत जाल्यार ताचीय 25 वर्सां वयर सेवा जाल्ली आसा डॉक्टर पॉल फेर्नांडीस. मागीर एक गांवठी पद्दत म्हणजे शीर मोडपाची गांवांनी ती आसताली आनी तेंय बी एक विरासतीन आयिल्ले नेवऱ्या गांवचो उदयनाथ शंभू नायक म्हणून आसा ताका एक आमी कवर केला. मागीर आमचो इंटरनॅशनल प्लेयर आमच्या मतदारसंघांतलो कामील गोन्साल्वीस तो एक. मागीर ताच्या नंतर बांय मारपी बांय जरी लेबरांक घेवन मारली जाल्यार तें एक टॅक्निकल जॉब. गांवांतलो आक्षी गांवांतलो लुमो गांवस तो एक आसा. आनी मंगेश कुट्टीकर हो पारा स्पोर्ट्समॅन नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाक गेल्लो ताचें एक आमी फेलिसिटेशन दवरलां. ताका एक फेलिसिटेट करपाचें केलां. स्पेशल कॅटेगरी जाली ती डे जेन्ना वोटींग जालें 14 जानेवारी 1967 तेन्ना आमच्या मतदारसंघान टोटल वोटींग 11,520 आनी इन फेवर ऑफ मर्जर 3,930 आनी अगेन्स्ट मर्जर 7,590 म्हणजे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वॉज लिडींग बाय 3,660 वोट्स 3,660 मतांनी आमकां लीड मेळिल्ली. ही एक आमकां मतदारसंघांतल्या लोकांक खूब खोशयेची गजाल. सो हें सेलेब्रेशन आमी त्या दिसा दवरलां. प्रोग्राम आमी इन्विटेशनां तुमकां दिल्यात. प्रोग्राम सांजचो आमी 5:30 करपाचो केला आनी ह्या प्रोग्रामांक फादर ऑफ ओपिनियन पोल
म्हणून जाका वळखतात स्वर्गेस्त डॉक्टर जागसिकेर हाच्या फॅमिलीच्या मेंबरान म्हाका प्रॉमीस केला आनी म्हजो युथाचो प्रेसिडेंट टेरन्स पिकार्डो हांच्या वतीन आनी म्हज्या वतीन तुमकांय इनवायट करता त्या दिसा तुमी प्रोग्रामाक येवचे. लोक प्रोग्रामाक आतां हें तुमच्या माध्यमांतल्यान चॅनलांतल्यान पळयल्या उपरांत लोक कार्यक्रमाक आमी इन्विटेशनां दिल्याच, पूण तुमकांय लागून लोक खुबसो थंय येतलो अशें आमी आस्त बाळगिता. तुमकां कितेंय विचारपाचें आसल्यार ह्या कार्यक्रमाचेर तुमी विचारूं शकता. सातांद्रे MLA इन्विटेशन सगळ्यांक, जरी हें काँग्रेस पार्टी जरी हें सेलिब्रेट करता जायत जाल्यार हें अक्रॉस पार्टी लायन्स, कारण आमी जें फेलिसिटेशन दवरलां ते सगळे आमकांच एफिलिएट आसतले म्हणूनय ना. दे मे बिलोंग टू डिफरंट पार्टी, दुसरे पार्टीक तांचें एफिलिएशन आसल्यारूय आमकां तशें कांय हें ना, कारण ताचें काम आसा त्या मनशाचें, त्या बेजीसचेर ताका आमी हाडला. तो आमकांच एफिलिएट आसतलो अशें ना. इन्व्हिटेशनाक तुमचे सगळ्यांचे नाव आपण लिडर ऑफ अपोजिशन युरिया आलेमा आणि तुमचा MLA अल्टन डिकोस्टाचे नाव ना कित्याक लागून? युरिया आलेमांव सर त्या दिसा पावचे ना, ते आउट ऑफ स्टेशन आसतले आनी एल्टन सरूय आउट ऑफ स्टेशन आसतले म्हणून तांचें नांव ना. आनी एक विशय म्हणटा मंदार कितले एस्पिरेशन्स ना कळुना म्हाका पॉलिटिकल. आता तुम्ही कितले तेंप जाल्या पॉलिटिकल हितून आसा, सो वॉट आर यू प्लॅनिंग एज युअर पॉलिटिकल एस्पिरेशन फ्युचर? ते असेंब्ली इलेक्शन्स आसात, किंवा आमी ज्या भाशेन हांवें आयकलां सदांच यू हॅव बीन एमिंग फॉर द टिकेट, बट तुमी खंय ना सदांच एमिंग न्ही. हांव फक्त 22 तिकेटीक ट्राय केल्ली. आय वॉज एन एस्पिरंट ओन्ली इन 22. सो तेन्ना तिकेट म्हाका मेळूं ना, आमच्याच एका मित्राक तिकेट दिली. सो येता ते फावट हांव आसा एस्पायरंट कॅन्डिडेट म्हणून. यू आर इन द रेस? हय 100%. पूण जायते फावट तुमच्या काँग्रेसान अशें जाता कोण कार्यकर्ता ग्रावंड वर्क काम करता आनी लास्टाक मागीर दुसऱ्याकूच तिकेट दिता असो अशें तुमचे फाटीर सदांच कॉन्फिडन्स दिला. येता ते फावट कितें जाता तें पळोवया मरे, जावचे पयलींच कशें सांगू कितें. काँग्रेसाचें काम आसा सांतांद्रे, जाल्यार तूं हो ब्लॉक दिसता, हो दिसता, तो दिसता, केन्ना आयकता जाल्यार तुजें नांव आयकता. अदरवायज काम आसा काँग्रेसाचें, हय. त्या भाशेन तुमी कॉन्फिडंटान उलयता. हय काम आसा हें लोकसभेकूच प्रूव जालां न्ही. लोकसभेक जेन्ना 76 मतां काँग्रेसीक डिफरंट फ्रॉम असेंब्ली. ना 100% हांव एग्री, तूं सांगता तें एग्री कळ्ळें तुका. पूण तुजो जो प्रश्न आसा पळय काम आसा काय म्हणून, काम आसात म्हणूनच 76 मतां मायज पडली न्ही काँग्रेसीक. काँग्रेसी बरोबर लोक आसा न्ही. कॉन्फिडंट ऑफ ओन्ली 76 वोट्स, तेजेरूच फुडें वयता तुमी? ना तुजो जो प्रश्न आशिल्लो पळय काम आसा काय म्हणून, तें लोकसभेक आनी लोकसभेचें कशें आशिल्लें आनी रुलींग म्हणजे जो आमदार हांगा आसा तांचो कॅन्डिडेट आशिल्लो आनी हें सगळें क्रॉस केल्या नंतर 76 वोट मायज पडले न्ही. पण तुम्ही आता हे केला प्रोग्राम केला तो इट इज क्लोज टू द ZP इलेक्शन, इट इज बिकॉज ना ताका लागून केला ना कित्याक ह्या पयलीं तुमी ओपिनियन पोल म्हाका दिसता तुमी सेलिब्रेट करना एज फार एज काँग्रेस इज कन्सर्न. आतां करता न्ही हो पळय. इट इज बिकॉज ऑफ ना लेट मी बी सामकें म्हणजे मनांतल्यान तुका हांव सांगता इट हॅज गॉट. आनी तूं ती नांवां काडल्या उपरांत तुका सादारण आयडिया मेळूं शकता की ते सगळे आमचे कडेन एफिलिएशन आशिल्ले लोक न्ही, पूण जें काम त्या मनशाचें आसा तें तूं डिनाय करूं शकना. हें खरेंच क्रिस्टल क्लीन मना पासून हे आमी प्रोग्राम करता, दो इट इज अंडर पॉलिटिकल बॅनर. त्या पार्टीचे तिकेट घेऊन ये हितून शिकोवन दुसऱ्या पार्टीन उडकी मारून. सो वेन यू थिंक वचा म्हणून. सो लोक पार्टे बरोबर आसा आनी पार्टी योग्य मनशाकूच तिकेट दितली, जो पार्टी सोडून वचचो ना पळय ताका. ताका वोट मारला न्हू, पक्षान धाडूंक ना तें बरें आहा. वोट घेवनूच जिकोन येयला न्हू ते लोकांचे बरोबर. मागीर मग तुजो प्रश्न कितें? सो ताका लागून म्हणटा हाव आर यू ट्रायंग टू कन्विन्स युअर वोटर्स How will you ऑल्सो. try? तुमी केन्ना वयता न्हू तेका.